एक थोडे गजाली ऐकाय हांगा जाणा तुमकां हांगा ऐकाय पूण शेवटी कितें जाता बरें आमकांय फोन येता इलेक्शनाक ऐकाय माझे ऐकाय आमी भोगला रे 2014 ते आमी भोगला कळ्ळें तुका न्ही जेन्ना सोप्याचे इशू जालो पळय न्ही इलेक्शन म्हणल्यार तो राजकीय जाता तो आतां तुमी त्या भायर जाला इलेक्शन जावनी रोखडें लोकसभा इलेक्शन येयलें राव प्यार जाला हे लोकसभेक जावनी लोकसभेक जाता म्हणल्यार पंचायतीचें येयलें इलेक्शन राव म्हणजे आमी कितें डिसिजन फॉर्म घेता जाल्यार आमी फॉर्म डिसिजन घेवपाचें ना जाल्यार तांकां फायनल घेवपाचें बाबा हे आमी शिफ्टिंग करता फुडें वचपा जाय कितें तरी पळय कशाक पडूं तुका तुमी सीओचो सँडवीच करनाका कितें जेन्ना कितें डिसिजन घेता तेन्ना सीओ आपणच वयता ते सीओ वाट आमी कोण कावंसलर येना बाकी म्युन्सिपालिटीचे सगळे कावंसलर वयता सीओ सारकें बाकीचे म्युन्सिपालिटीचे सगळे सीओ सपोर्ट करता 26 लास्ट टाइम मी नोटीस केली तेन्ना ताका 2 महिने दिले प्रॉब्लेम ना पूण 2 महिन्याचो प्रॉब्लेम जालो पयले ऑप्शन दाखवले परत ते 2 महिनो टाइम कितें घेतला ना बिकॉज टेंडरींग प्रोसेस करता कोणाक दिता त्या खातीर आमी ओरिजिनल गोवळान तेचो नवो कोण नाका म्हणून तेकाच आमी मेंटेन करता टेंडर की प्रोसेस चालू जाता टेंडरचो चालू जालो लास्ट टाइम टेंडर जाली सिंगल कोण कोणी एम्प्लॉय होता सिंगल आमकां पर डे 60,000 मेळटा मंथली 4 लाख जवळ 50 लाख रुपया फायदा आसा पूण कितें आसा एक्सटेंशन बी कितपत निगडी आसा फाल्यां ऑडिटर आनी एक्सटेंशन एक कितें कंटिन्यू एक्सटेंशन चालू आसा एक्सटेंशन वन सायडेड चालू ना पयलीं आमी टेंडरींग करता एवरीबडी पार्टिसिपेट म्हणून एक्सटेंड करता परत टेंडरींग करता नोबडी पार्टिसिपेट म्हणून एक्सटेंड करता वी डोंट हॅव एनी म्हणून आमकां तो बरें टेंडर जायना तो कोण येतो आमकां तेका फाल्यां ताकाच घेवया न्ही आमकां कळून ना म्हाका दिसता की आतां डिसेंबर पर्यंत क्लियर सगळे मान्य सांगा म्हाका हांव कितें म्हणटा आतां आमी 2 म्हयने चालू आहा कितें हांव म्हणटा आमी जानेवारीक प्रोसेस करुया मार्चाचो कित्याक 31 मार्चाच्यान कित्याक म्हणटा हांव की हेच्या टिकेट मार ताका सगळ्यांक फायदो जावपा जाय अशें म्हणून हें तूं म्हणटा आमकां आतां हे 2 म्हयने जाले नंतर कित्याक आतां काय टेंडर करून आमकां कंज्युमर मेळपाना ते आमकां ताका एक्शन दिवचें पडलें 1 म्हयनो तर ताका एक्शन दिवचें पडलें ना फुडलो कितेंय केलें जाल्यार आमी प्रोसिजर आतां जालें कितें चवथी बाजार जालो कितें की मार्केटान टेंडर कोण येवचो न्ही हांव सांगता तुका कित्याक हांव तुका ग्रावंड क्लियरली सांगता तुज्यो आफ्टर द जनवरी नोबडी कम द ऑप्शन आमी कितें करुया जो आमी प्रोसेस फेब्रुवारी करता ती आमी मार्चाक करता ऑप्शन करपाक आनी आमी मागीर हें करता 31 येवपाक तो आमी जानेवारी करुया प्रोसेस कितें ऑप्शन करपाचो आनी ते म्हणजे आतां 2-3 टेंडर कोण येयना 2-3 टेंडर प्रोसिजर कळ्ळो तुका न्ही देर इज अ प्रोसिजर कसो प्रोसिजर आसा तुमी म्हणटा वेंडर वाडले रिएसेसमेंट ऑफ वेंडर तेणी करपाक जाय कोणाक टॅक्निकल टिमीन रिएसेसमेंट करून आज पर्यंत स्ट्रीट पेंटिंग कमिटी जायना आमचे कडेन न्ही ऐकाय 360 लोक रजिस्टर आहा कितले 360 लोक रजिस्टर आहा स्ट्रीट पेंटिंग कमिटीचे खंय जाता कमिटी फॉर्म जाता जाल्यार कितें जायना तुमकां देर इज 360 वेंडर आसा स्ट्रीट वेंडर एज अ रजिस्टर आणि तू वेबसाईटची गरज पळय चेक कर only one side of the store. वो एक म्हाका सांगू दोन पार्ट आहा स्ट्रीट पेंटिंग करता दोन पार्ट आहा हांव एवरी टायम सांगता की हांगा सगळ्यांक तेजी कॉपी दी म्हणून सारकें एवरी टायम सांगता हांव सगळ्यांक दितो म्हणून एज्युकेट जावपाची स्ट्रीट पेंटिंग एक्ट दिलो आतां स्ट्रीट पेंटिंग एक्ट जो आसा पळय की आमी पयलीं कमिटी फॉर्म करपाक जाय तितून सगळे गव्हर्मेंट जे हे आसा तांकां घेवपाक जाय तितून आमचो चीफ ऑफिसर इज अ मेन हे आसा कळ्ळें न्ही तितून तांचो कावन्सिलर कोणा मार्केट एरिया पडटा कमिटी पालिका बाजारा लागून आमचे जे वेंडर्स आसा तांकां अपडेट करपाक आशिल्लें ती आमी जागा काजीची प्रॉपर्टीन पयल्ली तेन्ना आमकां 20 वर्सांच्यान प्रायवेट प्रॉपर्टीन जे इतलो खर्च करपाक हे जायना म्हणून
आमकां जालें आमचे प्रॉपर्टीन जो कितें आसतलो ते प्रॉपर्टीन आमकां हें करा म्हणून तेन्ना आमी रस्त्याचें आमी डिस्कशन जालें रस्तो आसा थंय आमी शेड बांदून आमी मुखार फुडल्या मिटिंगेक डिस्कस करून कितें तें फायनल करतले आनी दुसरें आशिल्लें आमचें सोपो हेका लागून आमी 2 म्हयने एक्सटेंशन दिलां लास्ट टायम आमी टेंडरींग बी केल्लें पूण सिंगल बिडर येवना म्हणून परत आमकां एक्सटेंड करपा पडलें तेका हो कंटिन्युअस प्रोसेस चालू कित्याक कोण बिडूच करिना न्ही आतां लास्ट टायम नोटीस बीन हें केल्लें बट कोणूच थंय बिडींग करपाक येवना म्हणून मागीर परत ताका 2 म्हयने दिवपा पडले सो आतां कितें ठरयलां आतां परत 2 म्हयने एक्सटेंड दिलें परत आमी टेंडरींग प्रोसेस करतले परत नोटीस पब्लीश करतले मागीर तेन्ना कोण येता जावं हायेस्ट बिडर येता ताका आमी दितले तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर